आज आमकां म्हणजे आमी जेका म्हणटा की इंटरनल आमकां प्रॉब्लेम्स चड आसा, भायल्या देशांतली सेक्युरिटी आमची सेक्युरिटी जी आसा ही सक्षम आसा. कदाचित आमचेर कोणी जरी फाल्यां सकाळी खंयच्याय कंट्रीत आमकां जर आमच्या देशाचेर फाल्यां सकाळी वॉर करपाचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार आमकां आमच्या मिलिटरी फोर्सीस, एअर फोर्सीस, नेव्ही फोर्सीस हांचेर विश्वास आसा. तांच्या कडेन आमी झगडूं शकता, तांकां आमी धांवडून घालपाक शकता. पण एक गजाल लक्षात घेयात, जे इंटरनल फोर्सीस आमच्या मदीं विभाजन करपाक लागलेले आसा. आमच्या मदीं तूं हिंदू, तूं मुस्लिम, तूं ख्रिश्चन, तूं कर्नाटकचो, तूं महाराष्ट्राचो, तूं युपीचो, तूं कन्नड, तूं मराठी, तूं हिंदी, तूं कोंकणी, हे जे विभाजन करपाक लागलेले आसा हे विभाजन आमकां नश्ट करपाचें आसा. आमकां ह्या विभाजनांतल्यान सगळे जाण एकत्र येवपाचे आसा. आणि हेच करपा खातीर तो संदेश तुमच्या सगळ्यां मदीं दिवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्हीच ताळयो मारून तुमचे अभिनंदन करात की तुम्ही ती भुरगीं आसा जी नेटान सगळ्या जाणांनी आपापल्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो, की तुम्हीच ती भुरगीं आसा जी रन फॉर युनिटी ह्या देशा खातीर एकतेचो संदेश दिवपी ही तुम्ही धावपा खातीर हांगासर तयार जाला. भुरगीं खूब आसतलीं, तांच्यांनी उलो मारिना फुडें थोडी जी भुरगीं हांगासर आयली तांच्यांनी म्हटलां की हय आमी आमचो थोडोसो वेळ ह्या देशा खातीर दिवपाक तयार आसा. आमी सातत्यात पळयता अशा पद्दतीच्या सामाजीक कार्यक्रमांत वांटेकारी जावपी, अशा पद्दतीच्या ल्हानसान कार्यक्रमांतल्यान सदोदीत आमी म्हणटा की आमचे बाल मन घडत वता. ह्या देशा खातीर डेडिकेशन दिवपाचे बाल मनाचेर आमच्या परिणाम जाता. सातत्यात तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता आणि सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां सदोदीत या देशाच्या एकते खातीर, अखंडते खातीर आमी सगळे जाण याद दवरतले इतकेंच सांगता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. And integrity of our nation.